वयता थिंगा सगळे इतले मोठे झालेले आसा विदेशातले सारको स्लीम आसा हांव 10 किलो जेवण कालुसातले सारको स्लीम आसा पूण हे इतले पोटां आमी पावलेली आसा कितले खाता रे बाबा कितले खाता या बीजेपी सरकाराची हुकुमशाही दादागिरी जी आज गोंयभर गोंयकारा विरुद्ध प्रयत्न करता गोंय विकपाचो प्रयत्न करता 2012 एक गोंयांत परिवर्तन जावपाक जाय म्हणून प्रयत्न केलो या बीजेपी सरकाराक त्या वेळार तेंको दिलो कितें बरें करतले म्हणून पूण आज गोंयचो चयल्यार उत्तर गोंयांत दक्षिण गोंयांत या सरकाराचो हेतू एकूच आमची जमीन आमचे दोंगर आमचे न्हंयो पाड करपाचे प्रयत्न ह्या प्रोजेक्टाचे जे सांगिल्ले आर 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 हा म्हणून हे आर 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 पीपीपी तुमच्या गावात हाडपाक सोदता हे पीपीपी कितें पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट आज सारखे वाठारांनी वाड्यांनी उदो ना उरेजाची सिस्टम ना रस्ते ना लायटीचे सारखे लोकांक त्रास जाता पूण हो सरकार जो दिल्लीच्या वर्माक आनी शर्माक खुशाल करपाक आख्खे गोंय विकपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आज या बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉटाच्या जाग्यार सरकार फॉरेस्ट कमिशन नासतना कसलेच एन्व्हायरमेंटल कमिशन नासतना बफर झोना भितर जे इन्फ्लुएन्स झोन आहा थिंगा हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता हे सगळे मंत्री सोंत्री सगळे हांकां फक्त हफ्ताराज हेंकां सगळ्यांक करप्शन आणि कमिशन या खात्यांनी 50% चल्ला 50% आज डेव्हलपमेंटाच्या नावान बेब्याबाशी थिंग बेब गायले बेब्याबाशी एक पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान गेलेले हेच विकास गांवचे सत्यानाश करपाक आज हे मुखार सरलेले आसा तुमकां हांव वालोर दिता कित्याक तुमी एकठांय जावन आज ह्याच जाग्यार जी क्रांती पेटयलेली आसा पयल्याच वर्साक पयल्याच सामनाक पयलोच आज संडे आणि ह्या पवित्र दिसाक जी क्रांती तुम्ही पेटयलेली आसा ते आमी सगळे आमचे पार्टीचे सोडून घाल आमी एज गोंयकार म्हणून तुमच्या बरोबर आसतले गोंयकार म्हणून तुमचे पयले आमकां पार्टी मागीर लागता आमकां गोंयकार म्हणटाय तो पयलो आणि म्हाका खात्री आसा की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकारा विरुद्ध जे झूज मांडपाक जाय ते आमी सगळे आमदार जे ऑपोजिशनात आसा तुमचे बरोबर आसतले जे रोगट पासून दिवपाक जाय रस्ते पासून बंद करपाक जाय जे तुमच्या विधान करपाक जाय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।